पण दुसरो जो विशय हा जोयल बाब ते आमी गोंयकार कितें व्हडले फाटी नात. आतां वेन यू ऑलवेज से वेन यू कीप अ कंपनी इट रब्स ऑफ म्हणून. काल आमगेले टॅक्सीकारांनी गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हराक बुडयलो आनी ताजे बरोबर त्या ट्युरिस्टाकय गेलो ताजेरूय हात घालो. हें आमी कितें करता? Pramod, this issue has been pending for a long time. आता पयल्यार Goa Miles and this other taxis आमच्यो have been at odds for a long time now. आणि हे काही नवें न्हू आणि we should not be surprised that this has happened. So because what happens, see, this is not resolved. आमी एक from time to time these things are not happening, so आमी ओग्गी बसल्या. जे टायमार कितें अटॅक जाता मागीर सगळे फूर करून उठले आणि मागीर म्हणले अरे शी अशें अटॅक जाले म्हणून. द वे this thing has happened in next to a hotel, the person who was staying in the hotel had to walk down or move away from the hotel to take a Goa Miles cab. When he reached that place, I mean, even he was attacked, the driver was attacked, and complete lawlessness. Kaun defends us? Who is going to defend them? Suppose, there was a grievous injury and there was damage to his car or damage to his self. I mean, assault zallo, major assault zallo. कोण जबाबदारी आसतलो? So when we have created, मागीर आमी दोष दिता इन्फ्लुएन्सराक, ते गोंयची बदनामी करता म्हणून. आमी हांगा टुरिस्टाक पेटयतात आनी दोष दिवप तांकां मागीर. So here is a case we are not able to protect the tourists also because our system is not in place. आता आमी खूबशे फावटी उलयले दॅट देर इज अ क्लॅश बिटवीन गोवा मायल्स एंड द अदर टॅक्सीज. अजून सॉल्व जावंक ना तो. केन्ना जातलो? इज इट गोइंग टू बी रिजॉल्वड एनी टायम सून? इज दीस टॅक्सी इश्यू एंड द फेअर एंड आमचो स्पीड गव्हर्नर आनी सगळें तें आसा तें जाग्यार पडटलें काय ना? और अशेंच चलपाचें की अशेंच चलपाचें? कारण इन एडिशन टू दॅट रेंट अ कॅब वाले म्हणटात की आमकां खंयच्यानूय ट्युरिस्ट पिकअप करपाक दिवपा जाय. आनी तुमी जर सर्क्युलर फाटीं घेतलो ना, वी विल टेक लॉ इन टू आवर हँड्स म्हणून तेय म्हणपाक लागले आतां. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत तेंच्यानी स्टेटमेंट केला. पूण आतां टॅक्सीचो विशय आहा पळय न्हू, ताका गोंयांत केन्नाच सोल्युशन मेळना. कारण डिमांड्स जे आहा तेंचे ते फुलफील जावंकूच शकना. सो त्या खातीर ताका परमनंट सोल्युशन केन्ना येना. आनी सेशन बी लागीं पावता तेन्ना ते मागीर पयलीं फक्त येलो टॅक्सीवाले आंदोलन करताले. मागीर आतां ऑनलायन येयले, ताका विरोध जावपाक लागलो, तो एक ग्रूप जालो. आनी आतां रेंटकार ते पयलीं तरी सायलंटली जॉब करताले, सायलंटली काम करताले. आमी रेंट मातशे कायद्यान बसनासले, मागीर तांकां कायद्यान बसयल्या अशें करून ते आतां सगळे लिगल जाल्या उपरांत आतां तेंचें एसोसिएशन जालां. ते आपले डिमांड घेवन हें करता. टॅक्सीवाल्यांचो विशय सॉल्व जायना म्हणून गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काडलें की तुमी एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, पिकअप पॉयंटार वयचे ना म्हणून एक सर, आनी तुमी गेल्यार तुमचेर एक्शन जातली म्हणून. आतां ते फुड्यान येयल्या आनी सांगता की आमकां तें करपाक दिवचें, नाजाल्यार आमी कायदो ते जर सर्क्युलर फाटीं घेयना जाल्यार आमी कायदो हातांत घेतले. सो आतां टॅक्सीवाल्या भितरूच 3 ग्रूप आहा. एक ऑनलायन टॅक्सी जी तुका मेळटा, एक जी ऑफलायन आनी जी तुका तोंडाक येता तें सांगता, आनी रेंटवाले ती एक खरी डेंजर गजाल अशी. तूं टॅक्सी काडून दिता आनी ते मागीर चडशे एक्सिडेंटान तेच सांपडटा. ते 3 जाणांचे 3 डिमांड ते केन्नाच ताका सोल्युशन मेळपाक शक्यूच ना. जो पर्यंत तेच चिंतिना की बाबा आमी तिनूय मेळोन कशें बरे तरेन काम करया, तिगूय जण चिंतचे ना न्हू, आमचे ट्युरिजमाची एक्चुअली वाट लागतली. सारकें न्ही म्हणून हांगा आमगे 3 तोंडां 3 दिशेन म्हणजे आमगे म्हणा पळय ती आमकां सारकी ह्या विशयाचेर पळोवपाक मेळटा. आनी 4थी दिशेन जें तोंड आसा तें ट्युरिजमाचें. म्हणजे ट्युरिस्ट 4थी दिशेन तोंड घेवन वतलो आनी मागीर आमी बोब मारतले की आरे बिझनेस पडलो म्हणून. आमची 3 तोंडां 3 दिशेन आनी ट्युरिस्टाची तोंड 4थी वटेन. काल जो इन्सिडेंट जाला गौरावाडा कळंगूट, तातूंत ट्युरिस्टाकूय मारला तेंच्यानी. तेच म्हणटा गोवा माणसाची टॅक्सी येवन म्हाका सांग दादागिरी. सरकार जर खंयच्याच गोश्टीचें सोल्युशन काडपाक जायना म्हणून सांगता, जशें लॉजिकान म्हटलें की सोल्युशन ह्या गोश्टीचेर येना म्हणून, जाल्यार मागीर लोकांनी कोणाकडेन वचपाचें? खंयच्याच गोश्टी सोल्युशन तुमचें. क्रायम तुजो वाडत गेला, भायले येवन गोंयकारांक मारता, हांगा टॅक्सीवाले तुजे ऍप घेवपाक रेडी ना, ते तुका गव्हर्मेंटाक धमकी दितात. कसल्याच गोश्टीचो सोल्युशन जर ना जाल्यार म्हाका दिसता की आतां गव्हर्मेंटान आमी तरी गव्हर्मेंटाक कितें सांगपाचें आनी खंयचे भाशेन आमी कोणाक सांगपाचें आतां हें? कोणी आयकपाचें ह्यो गोश्टी? फक्त रस्त्याक डांबूर घालो. हांव स्मार्ट सिटीचें म्हणना, तो विकासाचें एग्जाम्पल दिवप ना, रॉंग एग्जाम्पल तें. हांव डांबूर घालो म्हणटा. फक्त रस्त्याक डांबूर घालो म्हणून राज्याची लॉ एंड ऑर्डर बरी उरना. ताज्या मुखार वचूनय त्या रस्त्याचेर बाबा कोण कितें चलता, रस्त्याच्या सायडीन कितें चलता हाजेर नदर दवरप म्हळ्यार लॉ एंड ऑर्डर.
बरोबर न्ही जोयल बाब